फाटी तुमची पार्टी वाडिल्ली म्हणजे 2012 आमी पळयल्ले तुमी मेजॉरिटीन आयिल्ले सामके 21 सीट आयिल्ले पण तेन्ना अशें जालें ना की प्रत्येक जाण 2017 प्रत्येक जाण इलेक्शनाच्या पयलीं एक्सप्रेस करतालो की आपल्याकूच तिकेट दी. हें आतां कित्याक जाता खास करून कारण 2002 भारतीय जनता पार्टी पयल्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जाले. त्यानंतर मागीर 2002 आमचें सरकार आयलें. त्या वेळार हांवूय आमदार जालो. 2005 भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गेलें. 2005 ते 2012 ह्या दरम्यान आमी पूर्णपणे ऑपोजिशनान आसले आनी ताका लागून बऱ्याच जाणांक त्या वेळारूय थोड्यांक दिसतालें की येतलें सरकार काय ना अशा तरेचें कन्फ्युजन सगळ्यांक आसतालें. पण ज्या तरेन त्या पूर्ण कालावधीन 5 ते 12 ऑलमोस्ट 7 वर्सां लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी भरपूर काम केलें. पार्टी भायरूय ऑर्गनायझेशनली व्हडली जायत गेली आनी एसेंब्ली भितर ऑपोजिशनान ज्या वेळार आसता त्या वेळाचेर एखादो विशय काडपाक आनी ते सगळ्यांक खबर आसली की ते मोठ्या प्रमाणान सबंद गोंयचे विशय घेवन थंय एसेंब्लीन उलयताले आनी एक इमेज बऱ्या तरेची तयार जाली आनी 2012 भितर भारतीय जनता पार्टी सत्तेन आयली. आतां आमी एक सगळ्यांनी पळोवपाक जाय की 2012 ते 21 म्हणजे 2012 ते 17 आनी 17 नंतर आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टी सत्तेर आसा आनी ताका लागून सत्तेर आसल्या कारणान बऱ्याच जाणांक दिसता की आपापल्या भागा भितर आपल्याक तिकेट मेळूं जाय. आमी फक्त उलयनात. बरेचशे म्हणटात की तरी पार्टीची कितें तरी एक शब्द सगळे जाण वापरतात पार्टीचे सिनियरिटीच्या संदर्भात. पण जेका आमी 2017 हाडला आनी निवडणुकीक तिकेट दिल्या तेकाय दिसता की आपूण पार्टीचो सिनियर आनी आपल्याकूच मेळूं जाय. पण तो विसरता की 2017 ज्या वेळार पार्टीन एखाद्याक प्रवेश दिल्लो आसता त्या वेळार तेच्या पयलीं इतलीं वर्सां काम करपी कार्यकर्तो जो आसा तेचेरूय अन्याय जाल्लो आसा आनी ताका लागून ताका दिसता की एकदां तिकेट दिली म्हणजे आपूण पार्टीचो सिनियर आपल्याकूय मेळूं जाय. त्यामुळे हांव पळयता आसतना तें पॉजिटीव अशें पळयता. कारण ज्या तरेन की मोठ्या प्रमाणात एक मतदारसंघा भितर खूब जाण तयार जाले की आपल्याक तिकेट मेळपाक जाय म्हणून इच्छा प्रकट करपाक कांयच हरकत ना. पण हांवें जशें सांगलें की तिकेट दिवप ही केवळ म्हज्या हांव राष्ट्रीय हांगालो स्टेटीचो अध्यक्ष आसा किंवा हांगाली इलेक्शन कमिटी अजून तर फॉर्मूय जावना निवडणूक डिक्लेरूय जावना आनी त्यामुळे निवडणुकीची उमेदवारी कोणाक दिवप इज ओन्ली द रिकमेंडेशन जें आसा हें केवळ स्टेट पार्लिमेंटरी बोर्डाक करपाक शकता. आमचो पार्लिमेंटरी बोर्ड जो आसा दिल्ली कारण आमी नॅशनल पार्टी एखादें नांव जें आसा तें नांव ज्या वेळार मंडळाच्या माध्यमांतल्यान स्टेटी कडेन येता त्या वेळाचेर स्टेट ताचेर डिस्कशन करता आनी स्टेटीक दिसलें की मंडळा कडच्यान नांवां 2 आयलीं 3 आयलीं आनी थंय जर आमच्या एकमत जाता त्या नांवाचेर आनी एकमत इन द सेन्स आमी फायनली राजकीय पार्टी आनी राजकीय पार्टी आसल्या कारणान आज आमकां निवडणुकीक उमेदवारी कोणाक दिली म्हणून हें न्ही पण निवडणुकीक उमेदवारी जाका दिता तो जिखून येवपाची कॅपेसिटी ताचे कडेन आसूं जाय आनी त्यामुळे तें रिकमेंडेशन जें आसा आमी आमचो हें जें आसा आमचें पार्टीच्या इलेक्शन कमिटीची टोटल कितें मत आसा हें मत आमी केवळ धाडपाक शकतात आनी त्यामुळे थंय उमेदवारी कोणाक दिवं जाय उमेदवार कोण आसतलो हें डिक्लेअर जें आसा किंवा हें फायनल डिसिजन जें आसा तें केंद्र ठरयता पार्लिमेंटरी बोर्ड ठरयता. आनी तेका लागून आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांकूय सांगिल्लें आसा स्टेट एक्झिक्युटिव्हच्या मिटिंगे भितरूय सांगलें स्वयं घोशीत उमेदवार कोणूच जावं नाकात आनी उमेदवारीची विशय तकलेन आसलो म्हणून हरकत ना. पण एकदा फायनल डिसिजन भारतीय जनता पार्टीचें जालें त्या नंतर तेच्या फाटल्यान सगळ्यांनी उबें रावपाक जाय. कारण कशें आसता की कार्यकर्तो जो आसा हांवें सगळ्यांक सांगी कार्यकर्ते अशे कितले तरी आसात. आमी तरी आमदार जाले हांव पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष जालो म्हज्या बरोबर काम करपी अजुनूय कार्यकर्तो 25 जावना आनी पार्टीचा डिस्ट्रिक्टाचे अध्यक्ष सुद्दां जावना आनी ताका लागून अशें कितले कारण ही पार्टी जी आसा ही येदी व्हडली पार्टी जाल्ली आसा केवळ कार्यकर्त्यांच्या आदाराचेर लिडर आसातच. त्यामुळे एखाद्या 4 लोकांनी हे मागली आपल्याक उमेदवारी मागली म्हणून सगळे लोक त्यांच्या फाटल्यान वतले अशें ना. पार्टी जो निर्णय घेतली पार्लिमेंटरी बोर्ड जो निर्णय घेतलो आनी जेका कमळ मेळटलें त्या कमळा फाटल्यानूच पार्टीचे कार्यकर्ते उबे रावतले अशें म्हाका ठाम विश्वास आसा.
कारण ही पार्टी खूप लोकांच्या आधाराचेर खूप व्हडली जाली. लिडरांनी केलेंच सगळें, पण कार्यकर्तो बारीक जो आसा तेणें केल्लें आसा आनी ताका लागून हांवें सुरवातीकूच जशें म्हणलें, निदान आमी तरी भाग्यवान आसात की ह्या पार्टीचें सर्वोच्च पद म्हणजे आपले प्रदेशांतलें सगळ्यात व्हडलें पद अध्यक्ष थंय पर्यंत पावपाक शकले आनी आमदारूय आमी जावपाक शकले. पूण अजुनूय कितले कार्यकर्ते आसात जे आमदारूय जावना, तेंच्यांनी पंचायतीची निवडणूकूय लडोवना आनी ताका लागून प्रत्येकाक दिसतात न्ही तें की आपल्याक लडोवंक जाय. दिसप हातून कांयच चूक ना, हांव कोणाचीच भितर चूक म्हणना, पण सगळ्यांनी एकदा डिसिजन जाल्या नंतर तो उमेदवार निवडून हाडपाक लागून सगळ्यांनी काम करपाक जाय. इतल्याच हांव हांगासर नमूद करता. पूण सदांच प्रत्येकाक दिसप की आपल्याक कितें तरी जाय हें पार्टीक मारक ठरचें ना. न्ही तें कशें आसा, तूं पळय कशें आसा, जो ठरयता आपल्या हातूंतल्यान त्याच्या बरोबर कार्यकर्तो कितलो साथ दिता तेकाय तें म्हत्वाचें आसा न्ही. फायनली सगळेच जाण एकाच्या इंडिव्हिज्युअलीच्या फाटल्यान वचूं शकना. हांव पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष आसा म्हणून म्हाका हांगासर तितलो फाल्यां जर हांवें अशें म्हणप की हांव अध्यक्ष म्हणून फाल्यां हांवूय खंय तरी उमेदवार, हांवें तुका आतांच सांगलें न्ही. आज एका पेपरान म्हजेंय गेलां की हांव एक वन ऑफ द कॉन्टेस्टंट आसूं शकता म्हणून, पण हांव तुमकां सगळ्यांच्या माध्यमान सांगता की म्हाका ह्या निवडणुकी भितर म्हज्या पार्टीची सत्ता हाडपाक जाय. म्हणून चुकून सुद्दां कोणी म्हजें नांव खंय कॉन्टेस्टांत वयर घालपाची कांय गरज ना आनी म्हाका उमेदूय येना भितरल्यान. हांवें ठरयल्लें आसा 2022 ह्या निवडणुकी भितर भारतीय जनता पार्टीक परत एकदा स्वताच्या पायाचेर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हाडून दिवपाची पार्टी म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा